पळय आतां आमी सीएमा कडेन गेल्लेले सांगपाचें म्हणल्यार सीएम मरे आमकां मरे खंय नाचोवपाची ट्राय करता रे सीएमा कडेन गेले आमी सीएमाक आमी रियालिटी सांगले सीएमान मरे सध्या हेंचे फेवरान उलयला सगळे आमकां गोलमाल करूंक सोदता सीएम आमी सीएमाक सांगला तू आमच्या वाटेन आय का जीएमआर वाटेन आय तुका इतली पब्लीक जाय तुज्या वाटेन फाल्यां सकाळी का तुका फक्त एक तो जीएमआर जावो सो तेचेर मातसो प्रेशर येवन तेणी फक्त 3 दिसांची एक्सटेंड दिलेली आमकां 3 दिसान तुमकां कितें तें सांगता म्हणून म्हणजे सद्याक जी आहा पळय पार्किंग 80 रुपीज ती होल्ड करुया 3 दिसान आमची मिटींग घेवया म्हणून सगळ्या वांगडा आनी तेन्नार मागीर कितें आहा तें फुडलें डिसिजन हांव इतकेंच सांगूंक सोदता हे 3 दीस पळय आहात पळय ते फक्त आमी सरावंडींग गांवांनी भोंवपाक घालयतले आनी जर आमच्या सायडीन पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स येवंक ना जाल्यार जीएमआराक आनी ह्या सीएमाक कळोवंक जाय पेडण्याचे लोकल भुरगे कशे आहात ते आमी करून दाखयतले जाले तरी आमकां बरें देवांक घालचें पडलें परतो उखलून आमचे 4 गांवाचे 4 सिमीचे जे देव आहा पळय आमी सरळ सांगता जो आमकां त्रास करता त्याच्या नांवान सरळ बकरे सोडटले कित्याक आमी हय बिल्डिंग बांदपाक आनीक कितें येवंक ना आमी आमच्या फक्त पोटा खातीर गोंया ना जाल्यार आमकां तुमचे काय पडलेले नासले येदे व्हडली जीएमआर कंपनी आहा 80 to 90% भायले मायग्रंट येवन पोटा भरता जॉबाक मायग्रंट आहा तुमी खंय चवकशी करपाची जाल्यार आतां वचून थंय खंयचे पार्किंग आहा पळय 2 व्हिलर त्या पार्किंग 80 जोड महाराष्ट्राचे भुरगे आहा 80 जोड महाराष्ट्र एमएच पासून गाडये मेळटले हय मरे सारखें मरे जर जीएमआर कंपनी आणि हो सीएम जर आमचे आयकना जाल्यार मरे बीजेपी म्हणटात ती पळय नामनिशान आमची सोंपयतले पेडण्यान हे सरळ जे आमच्या पोटा कडेन खेळटा भायर भुरग्यांकडे खेळटा ते आमकां नाका तसले आमकां पार्टीच नाका हो सीएम फक्त आमकां नाचयता तेणी आतां वचून आमकां सरळ सांगला कितें आपूण पळयता हे करता स्टडी करता हो 3 वर्सां लास्ट 3 वर्सां जाली स्टडीच करता सीएम म्हाका दिसता कसली स्टडी करता काय कळना एक पयलींचो भुरगो तिसरेन पावलो तरी अजून स्टडी करता आमकां सांगपाचें न्ही कसली स्टडी करता आमचे सर्वे करता म्हणटा परत सर्वे करया म्हणटा एक तुषार वेडणेकर आहा ताका सांगता तूं सर्वे कर 5 मिटिंगेन कितें तेच सांगला सर्वे कर म्हणून म्हाका कळना कसले सर्वे करता तुषार वेडणेकर आहा कितें ते डायरेक्ट सांग आमी तुका दिता तूं कितें आहा कितें चलता इलिगल कितके गोवा मॅथाचे गाडये चलता कितके रेंट कॅब इलिगल चलता तुका सगळें हाडून दिता आमी कित्याक आमकां कळयतय तूं ह्या भुरग्यांक तूं कितें समजलय 5 पंचायतीतल्या भुरग्यांक तुका 98 लाख स्क्वेअर मीटर जागो दिला पळय तो आमी रस्त्यार भीक मागपाक न्हू आमी हेंकां भिकेक लायतले पळय आमी हेंकां कशेंच सोडचे ना सगळ्या देवांक जाल्यार तरी उखलून घालतले आमी तुमी सगळे सारखे आसतले आमच्या आता तुवें म्हटलें पळय की आमी सगळे गांवांत भोंवतले आनी सगळ्यांक आफयतले होच सीएम फाल्यां 3 दिसां उपरांत करिना न्हू जाल्यार ते जीएमआराच्या गेटी कडेन 4000 5000 पुलीस हाडून दवरतलो आनी 144 इम्प्लिमेंट करतलो आयक हे जे सीएमाचेर म्हाका विश्वासूच ना हो फटींग हांव सरळ सांगता फटींग ह्या फटिंगाचेर विश्वास ना कित्याक म्हणटा आयज 1.5 म्हयनो जालो आमकां आफयतालो तो आयज 1.5 म्हयनो जालो आमकां आफय तेन्ना तो आमचो क्रावड पळयलो तेणीन आनी आमकां बेश्टी तिकली लायली आनी धाडली आयज 1.5 म्हयनो जालो खंय आहा सीएम आयज 1.5 म्हयनो आमकां कितें हें दिता म्हटलेलें तेणी करून खंय आहा आयज सीएम आयज फकत मरे हो तोंडाक पानां पुसता म्हाका तर हें दिसता डिसिजन इज योर्स आमचे सगळ्यांचे डिसिजन कितें करपाक जाय फाल्यां तूं म्हणजे सगळे गांव भोंवतले आनी लोक हाडटले आनी गेटी भायर उबे करतले 144 लायतले जशें आमकां थंय लायता तशें आनी कोणाकूच भितर सरोंक दिवचे आनी तांकां हेंकां हें जावंय तेंचो जीएमआर तेंचो जावं 144 सेक्शन एवरी टायम मरे 144 सेक्शन लावन मरे जेव्हा तो गव्हर्नमेंट सगळे आमकां भिवून धरता 144 सेक्शन केन्ना लागता तुमकां काय सांगता 144 सेक्शन जेन्ना लागता फक्त तू गाडी जाळफोड करप ना दुसरे पब्लिकाक त्रास करप ना त्याचे गाडये जावप ना हेका म्हणटात 144 जाल्यार तू कितके भुरगे थंय जमले वगी जर सायलेंटली कितें करता तू कोण विचारना 144 तांकां लागना हे 144 ते नांवान मरे प्रत्येक फावटी भिवून धरता आमकां गव्हर्नमेंट इल्लेले फावट 144 म्हणजे आमी करपाचें कितें जे लोकल भुरगे आहा पळय तेंच्यांनी करपाचें कितें हेच हांव तुका सांगता न्हू कित्याक आयक ना 144 लायले तुमी हेजे जुंता हावजा कडेन पळयले पुलिसूच येवन सांगता 4 जाण रावूं नाका 5 जाण रावूं नाका मागीर तो कितें करता थंयसर बीड करून आतां फाल्यां तो तसोच करीत जाल्यार कितें करतले तो स्टँड मांड पयली बी ए नो बी पळय जे लोकांक जाय पळय तेच आमी करतले पळय कशें आहा आतां सीएमाक जर आमी इतके जाण भुरगे नाका ताका फक्त एक जीएमआर जावो जाल्यार ते तेणी डिसायड करता आमी नाका तेका जीएमआरा कडल्यान फंड मेळटा खावपाक मेळटा तूं आनी हांव चडूच जावं तेका आम्ही ठरयला आम्ही प्रत्येक गाव पेडण्याचे जागृत करतले आणि कितें करतले आणि कशें करतले पळय आमी आतां सीएमा कडेन बसल्या आमच्या वाटेन कांयच उलोवप जावंक ना रामान डायरेक्ट सीएमाक क्वेश्चन केलो की तूं कंपनी वाटेन उलयताय ते तुका लोक जाय लोकां वाटेन उलयताय पण आमकां जशें
आमचे एक्सपेक्टेशन आसले पळय आमच्या एक्सपेक्टेशनाचेर आमकां कांयच जावंक ना. सो आमी आतां हेचेर चिंतला आमी प्रत्येक गांवांनी वचोन लोकां कडेन बसतले, कोपरा मिटिंग्स घेतले आनी लोकांक जनजागृती करतले अबाउट मोपा एअरपोर्ट आनी मोपा एअरपोर्टाचेर लोकांक लोकलांक कितें मेळना बेनिफीट हे पयलीं आमी लोकांक सांगून दितले. पळय रामान सांगला न्हू तोच सारको उपाय आसा. कित्याक आयज सीएम नाजाल्यार जीएमआर केअर करिना. रिजन कितें तांकां दिसता फक्त ही वॉरियराचे 200 टॅक्सी कार आहा म्हणून. जेन्ना आख्खे पेडण्या तुमी एकठांय करतले तेन्नाच खंय ना खंय तरी जीएमआरूय हालतलो सीएमूय हालतलो. सो हो जो तेंचो मूव आसा तेका आमचो पूर्ण तेंको आसा आनी हे जावपाक जाय. जो मेरेन पेडण्याक सगळ्याक वचोन मिटिंगे जायना, सगळ्यांक एकठांय करिना, भितर नोकरी टॅक्सी आणि कॉन्ट्रॅक्ट हे सगळे वांगडा जावन झगडना तो मेरेन आमकां हक्क मेळपाचो ना. सो आमी जे रामान सांगला तेणे सांगला त्याच्या वांगडा आमी आसा आनी हेतून जो तुमकां सहभाग जाय तो आमच्या सायडींतल्यान आमी तुमकां दितले. हेच्या पयलीं हांगासर कितें जालां जाणा, आमचे लोकल भुरगे हांगासर ट्रेनिंग करून येयल्ले हैदराबाद. कोण बॅग स्कॅनराक आसलो, कोण आनीक कसले बऱ्या जॉबाक आसले, जीएमआर अंडर कामाक आसले. तांकां खंय तरी दिसलें की आपले जो कलीग आहा, आपले फ्रेंड्स आहा, जे आमी ल्हानाचे व्हड जाला तेंच्यांनी टॅक्सी घेतला, तशी आमी खंय घेवपाची, आपूण लँड लुजर म्हण तेंच्यांनी टॅक्सी घेतले. जॉब करून तेंच्यांनी टॅक्सी चलोवपाचो प्रयत्न केल्लो. म्हटल्यार आफ्टर वर्किंग आवर, म्हटल्यार काम सोडून ते टॅक्सी चलयन आहले. ड्युटी करून जो फ्री टायम मेळटा त्या टायमार ते टॅक्सी चलोवपाक चालू केले पळय तेंच्यांनी, तांकां कामाचे काडून उडयले. आनी हे काडून कोणी उडयल्या, जे आज 3-3 पेन्शनी घेता आनी तरी पोट भरना हेंच्यांनी हांगा काम करता. हांवें आतां तेच सांगलां तेंचे पोट केन्नाच भरना. ते आपूण 4 पेन्शनी घेता, 4 जॉब करता आनी जे भुरगे आमचे लोकल आहा खंय वयर सरपाचो प्रयत्न करता, जे खंय जॉब करून एक पार्ट टायम गाडी चलोवपाचो ट्राय करतालो तो, तेका भायर मारलो जॉबाचो. कितें फायदो जालो लोकलांक? हांवें आतां तेच सांगलां. 3-3 आतां आनी खंय 50 काय 60 भुरगे काडपाचे आहा कामाचे लोकल, भायले हाडपाचो आहा स्टाफ. हे सगळ्याक आमी आमचे पेडणे तालुक्यान इच अँड एव्हरी गांवान कोपरा मिटींग घेवन आमी अवेअर करतले लोकांक, बाबा कितें घडटा आनी कितें ना ते तुमच्या मदीं. आनी सगळ्या गोष्टीचो फुडल्या विचार करचो पडटलो आमकां आतां. मरे सगळ्यांक खबर आहा आज सीएमाक आमी मेळ्ळे, त्यांनी एज इट इज होल्ड करता म्हटले, बट अजून मेरेन तर त्यांनी होल्डय करूंक ना. जी पार्किंग होल्ड जावपाक जाय आसली पळय अजून मेरेन तर म्हाका दिसता जावंक ना. सो आता आमकां फ्युचर प्लान डिसायड करचो पडटलो. सो प्रत्येक गावात वचून प्रत्येक आमचे जे फ्रेंड सर्कल आहा आनी कोण आहा हे आंदोलन आहा ते तीव्र करचे पडटले. जो मेरेन आमकां पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स येयना. आयज साखळेच्यान बसी येतात, बिचोलच्यान बसी येतात आणि पेडणेच्यान फक्त बसी येयनात. ते पेडणेच्यान जे हे जीएमआरात कामाक आहात ते तेंच्या खातीर येतात. पेडणेकार फक्त आयज टॅक्सी चलयतात. हे सगळे जाण आहा न्हू, टॅक्सी चलयतात. जॉब सगळे आउटसायडरांक आहा. सीएमाक ह्या प्रेसा थ्रू सांगपाक सोदता, जितले साखळेच्यान बिचोलच्यान बसी येता पळय ते पेडणेचे दाखय, नाजाल्यार फेस टू फेस डिबेट कर. पेडणेकार कितले कामाक आहा ते आमकां दाखय. नाजाल्यार हे 250 भुरगे जितले जाण हांगा आहा पळय तेंका हांव सांगता टॅक्सी बिझनेस आमी बंद करता. जीएमआरात सगळ्यांक जॉब दी, परमनंट जॉब दी. पळोवया तुजी कॅपेबिलिटी कितली आहा ती. आयज आमच्या भावा भयणांक आवय बापायक सगळ्यांक रस्त्यार हाडले. आयज रस्त्यार कितें हाडले, आयज ह्यो आमदार न्हिजलो म्हणून आयज आमकां रस्त्यार येवचें पडलें. आयज जर आमचो वांगडा आसलो जाल्यार ही परिस्थिती येवची नासली. आता तुम्ही चिता फ्युचर टाइम आहा तुमच्याकडे अजून आहा, चिता मातशें चिता. जर तुमच्या सायटीन तुमच्या फॅमिलीक जर पोचतलो जाल्यार आयज तुमकां रस्त्यार येवचें पडटा.
सो चिंतून करा कितें करपाक जाय ते अवेअर करा लोकांक गावागावात अवेअर करा सो असलो आमदार हेच्या फुडें आसपाक जायना गावान हे चिता धावडून दिया तेका जो आयज रात जाली आणि तुम्ही सगळे जाण हांगा आहा वायट दिसता पूण वायट दिसता कित्याक खंय तरी आमी 4 भाडी मारून घरात कितें तरी व्हरता हे टायमार ती भुरगीं आयज हय वाट पळयता आपलो बापूय येतलो कोण तरी येतलो पण हेंच्यांनी आमकां शाप त्रासात मारले आणि ताका जिम्मेदार हे जीएमआर आहा कित्याक हे जीएमआराचे स्लेव्स जाले हेंची पॉकेटां भरतात फाटले सरळ एलिगेशन माझे प्रेसा थ्रू एलिगेशन हे नातले हेंचे हे प्रूव्ह करून दाखयता असले आमकां हे 80चे मिडनाईट 12 रातच्या कशे जाले 200 रुपया कशे झाले रोल बॅक कितें जायनात हेचे आन्सर तुम्ही मागा लोकांनी मागपाक जाय आणि दाखोवन दिवपाक जाय आम्ही जे आता मुख्यमंत्र्या पर्यंत गेल्ले तर एक पॉइंट घेऊन गेल्ले पॉइंट कितें की मुख्यमंत्र्यान 2024ची मिटींग कन्व्हीन केल्ली ज्या मिटिंगेन जीएमआराचे लोक आशिल्ले तुमचे आशिल्ले आनी सरकारी अधिकारी आशिल्ले ते जे कितें उतर दिल्ले ते उतर ते नेगार वतात कोण वता जीएमआर वता म्हणल्यार मुख्यमंत्र्याचो अपमान जाता आनी मुख्यमंत्र्याचो अपमान म्हणल्यार गोंयचो अपमान आज आम्ही मुख्यमंत्र्या बरोबर ना आम्ही ताच्या अगेन्स्ट पार्टी म्हणून जेन्ना एक चीफ मिनिस्टर मिटींग कंडक्ट करता म्हणल्यार गोंयचो सरकार ती कंडक्ट करता आनी ताजे मागीर ते म्हणप की आमी ते मानीत ना म्हणल्यार जीएमआरान पेडणे विकते घेतला अशें दिसता पूण ते विकते खरे घेवंक ना हे लोकांनी दाखोवन दिवचे पडटले आतां आमी थंय केलां कितें की मुख्यमंत्र्या कडच्यान एक एश्युरन्स घेतला की 3 तारीख मेरेन ही कितें दर वाड आहा ती तो ताजेर स्थगिती दवरतलो म्हणल्यार ते मनसर ते जैसे ते उरतले पूण ताजे फुडें कितें जातलें ताजे फुडें जर कितें तुमचे फावरात जावंक जाय जाल्यार तुमी संघटीत आसूंक जाय आनी तुमी दाखोवंक जाय तुमचो फोर्स कितें आहा आज जे तुमी सांगला की आमदाराक दांड्याक चड गरज पडली ह्यो बायलांचो ही खरी दुर्गा माता तुमचे भितर आसा ती जागोवंक जाय हे नवरात्रीचे दीस कितें करपाक की दुर्गा आमच्या सगळ्यांच्या बायलां भितर आसा ती जर जागयली जाल्यार म्हाका दिसता हांगा क्रांती जावंक शकता आनी पेडणेकार जे क्रांतिकारी आहात आनी तुमी संघटीत रावंक जाय आमी तुमचे बरोबर आसात 3 तारखेक जर सरकार तुमकां न्याय दिना सरकार जर उतराक नेगार वता सरकार जर पेडणेचे चिंतना पूण जीएमआराचे चिंतता जाल्यार आमी तुमचे बरोबर आसा हे तीव्र करुया आनी हांकां धडो शिकोवया पूण धडो शिकयतना तुमी एक तकलेन तुमी कानाक पीळ घालूंक जाय की बीजेपी म्हणटे आनी नाका म्हणून चड करून तुमकां कित्याक पेडणेकार तुमी सगळे तुमकां ते भिनात आज तांणी दाखोवन दिला की तुमकां ते भीत नात तुमी काय कितेंय केलें जाल्यार लास्टाक तांकांच मत मारतले हें तांकां कळिल्लें आहा म्हणून आमी आतां मुख्यमंत्र्या म्हऱ्यान गेल्या हांव एक लोकप्रतिनिधी म्हज्यान दुसरे उलयत ते म्हज्यान उलोवंक जायना आमी थंय पॉयंट टू पॉयंट केल्ले आहा आमी तांकां सांगला की हो आमी हडताल केला हो पीसफूल हडताल केला दाखोवपाक की पेडणेची जनता न्हिदूंक ना म्हणून पेडणेचे जनतेक दांड्या जर दाखयले आनी रातचे 12 वरांचेर तुवें टॅरिफ असो वाडयलो ट्रम्प वाडयत ते भशेन अमेरिकेक ते आमकां कोता घेवचें ना हें आमी दाखोवन दिल्लें पुलिसेकूय हांवें सांगलां की जे कोण आयल्यात ते सगळे गोंयकार तुमीय गोंयकार फाटल्यान कितें करून केसी बिसी घालप ना हें सगळें वायट जातलें बरे भशेन आतां जाला बरे भशेन फुडें घेवन या आनी बरे भशेन स्थानीक मनशाक न्याय दिवया स्थानीक मनशाक न्याय दिवपा खातीर आमी सगळे एक आहा आमी जे अदरवायज राजकारणान एक नाशिल्ले ते पसून आमी तुमचे खातीर एक जाल्ले आहा तुमचे खातीर एक जर जाल्या जाल्यार एक बरेंच कितें तरी लक्षण आसा हें आनी बरें कितें तरी गोंया खातीर जावचें ताचे खातीर आमी सगळे एकवटान फुडें या आनी 3 तारखेक कितें तें पळोवया चल देव बरें करूं आनी म्हाका दिसता सगळ्यांनी बऱ्या भशेन न्ही हें जावपाक जाय म्हणल्यार कितें डिस्पर्स जावपाक जाय हें जावचे पयलीं तुमी सारकें पळयात प्लॅन म्हळ्यार कसो आसता एज्युटेशनां आमी खूब केल्लीं आहा हाजे पयलीं एज्युटेशन म्हणटा ताका एक डिरेक्शन जाय उगे आयले हांगा बसले आनी हांगाच बसले आनी हांगाच्यानूच आमी क्रांती करतले म्हण तशी जायना हांगा सगळ्यान सायडीन लोक नात हांगा सायडीन पुलीस आहा आनी वण्ट्यो आहा आमी ते प्लॅन करचे पडटले आमकां तकली आहा आमी सुसंस्कृत नागरीक आनी तकली चलोवन काम करूंक जाय सो ते भशेन बरे भशेन करुया आनी आमी तुमचे बरोबर सदां आसतले आमी पयसल्यान येतात पूण तुमचे बरोबर गॅरंटेड आहा हें तुमकां हांव उतर दिता देव बरें करूं आनी बरे भशेन आतां आयज जो बंड जालो तो आपल्या अस्तित्वाक लागून जालो जो मोपाकारांनी केलो कशें आपल्या अस्तित्वाक लागून कोणी वर सकयल केला आसतले जर सरकाराक दिसता आमी कितें वायट केला म्हणून
आणि जर आमच्या भुरग्यांचेर कोणाचे ऑफेन्स रजिस्टर जालो जावं एफआयआर पडलो जाल्यार हे वायट जातलें. हे होम डिपार्टमेंटाक सांगता, मोपाच्या पियाकूय सांगूंक सोदता हांव, एका भुरग्याचेर आमचे केस जावचे ना, कित्याक ही आमची फॅमिली, टॅक्सीकारांची फॅमिली. जर एका भुरग्याचेर आमचे ऑफेन्स रजिस्टर जालो जावं एफआयआर पडलो जाल्यार आमी जेल बरें करतले. मोपा पुलीस स्टेशनार प्रोटेस्ट जातलो, एजिटेशन जातलें, व्हडलें जातलें. सो ताका लागून प्लीज रिक्वेस्ट आहा, होम डिपार्टमेंटाक रिक्वेस्ट आहा, गोंयच्या सीएमाक रिक्वेस्ट आहा, ही लढाई अस्तित्वाची आहा. आता हे उरले ते 4 दीस कॅम्पेन जातलो, जीएमआर अगेन्स्ट जातलो. हे मोपाच्या अस्तित्वाक लागून, गोंयच्या अस्तित्वाक लागून ही व्हडली लढाई जातली. जशें आमच्या मोपाचे पेडणेच्या बावचे जशें डिसिजन घेतले तशें आमी गोंयकार म्हणून ताका फुल सपोर्ट करपाक तयार रावूंक जाय आनी तयार रावया. थँक्यू. सगळे पुलीस नामांक देव बरें म्हणटात, कॉपरेट केले.